सवाशीण बायलांचो आवडटो उपास म्हळ्यार वडाच्या पुनवेचो वट सावित्रीचो उपास। मंगळारा दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वडाची पुनव मनयली। वडाच्या पुनवे दिसा निमतान सवाशीण बायलां वट सावित्रीचो उपास करतात आनी एकामेकाक फळांनी भरिल्ले दोणे म्हळ्यार वायन भेटयतात। आयज सकाळी नटून थटून सवाशीण बायलांनी वडा कडेन पुजा करपाक गर्दी केल्ली। परंपरेप्रमाण वडाच्या झाडाची पुजा करून सवाशीण बायलांनी आपल्या मनांतली इच्छा वडा कडेन व्यक्त करीत वडाक 7 फेरे मारले। देवाक वायन दवरल्या उपरांत बायलांनी एकामेकाक वायन दीत वडाच्या पुनवेच्या उपासाक सुरवात केली। साजरी करपाक हांगा येयल्ले आसा तालमाना कडेन गोवाची उदंड आयुश्या खातीर आनी संवसार बरो जावचो म्हणून सुखाचो जावचो म्हणून आमी पुजा करता, वर्सांची पुजा करता। आमी वडा पुनव करतात कारण वड हो चड वर्सां जगतात, सो तेजें आयुश्य चड आसता म्हणून आमच्या गोवाचें आयुश्य तशेंच चड आसचें म्हणून आमी वडाची पुनव करतात। आनी ही निसर्गाची पुजा। व्हड जो झाड आसा तो सगळ्यांक चड जगता आनी ताच्या परस आमकां प्राणवायू जी मेळटा पळय ती खूब मोलादीक आसता प्रत्येकाच्या जिवाक। म्हणटकच ह्या वडा कडल्यान फकत म्हज्या जिवन साथीकच न्हय तर प्रत्येक मनशाक ह्या वडा कडल्यान फायदो जावचो ह्याच आनी हो वड फायदो करून दिता म्हणून आमी तांकां एक आभार म्हणून व्यक्त करपाक आज तांची पुजा केली।